तर हो आसा आमचो पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 3चो रामदास कोर्नाटकर बाब, तूं हांगासर आतां हें उदक उसपांक लायला ह्या मनशांक घेवन, तर हांगा कितें जालां हेच्या बद्दल मातशें सांगशी, कित्याक लोकांक कळना आनी हें उदक आसा पळय हें पळयात, सारकें आमच्या मार्केटान वयता आनी मार्केटान सारकें पंचायतीच्या दारान वयता. सो हेच्या बद्दल कितें म्हणपाचें आहा तुका, सांग पळयता. हांगा ते कनेक्शन पायप आहा न्हू, ते कनेक्शन पायप हांगा फुटलेले आहा. ते जॉयंट मारपाक आमी उसयता आतां. पळयता खंय फुटला ते प्लंबराक ते आपयला. कळटलो तेणी हांगा फोडोन मातशें ती आमचे जॉयंट मारता म्हणून मारूंक जाय आतां. ते आमचे हेजे पायप ते कोमलीगाचचे. तेच्यानी पळय म्हाका फोन मारलेलो आमचे उदक येयना म्हणून पायप फुटला. आमी करून घेवया काय तेका लागून ते प्लंबराक आपयले आतां PWDच्या मनशाक, ते येतले. ते पायप आहा भितर ते काडूंक जाय न्हू, काम जाय तेंचे येवंक ना तुका, ते बंद करूंक जाय. आतां येतलो आनी करतलो म्हाका ते आनी काम चालू कर. सो तुका दिसता की हे कोणी आदी रस्तो खणला तेंच्या कडेन हे डॅमेज जाल्ले काय तुका दिसता? ना ना, हे आमी हांगा हे मारतले न्हू, उदकाक ड्रेनेज मारतले. ओके, तेन्ना फुटला जावंक शकता काय न्हू, म्हणून ते काही पहिलं तर करून दिवया तुमच्या, म्हणून ते आमी काम चालू केलं. ओके. तांकां सांगला करून दिता म्हणून टेन्शन ना. सो आतां तुजे चोरी मारपाची आहा. ओके, ड्रेन म्हणजे ड्रेनेज ट्रेन्स. हय, ओके. काम चालू केल्लें, कोणी तरी PWD फोन मारलो ते काम बंद कर म्हणून ते काम बंद करून बंद केलें. पूण हांवें ते मागीर कोमलीगतची NOC घेतली आतां, NOC तेणें दिल्या, पण तेंकां आमी बंद करूंक ना, तेंकां खबर ना कोणी फोन मारलो. सो हे आतां बंद कित्याक केल्लें आनी कोणें केल्लें? ते कांय खबर ना, पूण कोणी तरी फोन मारलो खंय डिपार्टमेंटान. ओके. तेंच्यांनी बंद केलें, पूण सोडून दी. आतां तेंच्यांनी म्हाका NOC दिल्ली हा, आतां हें काम जातलें थोडें पावसाक लागून मातशें रावलें. सो आतां तुजे ड्रेनेज घेतले हांगासून ते ड्रेनेजी टच करतले. सो ताका स्लॅबी येतले. सो हेका लागून तुका दिसता हे थोड्या लोकांक उदक नासलें, कित्याक ह्या दिसांनी लोकूय कंप्लेन करताले की आमकां उदक येयना. हे उदकाक ते उदकाक कांय ना, हे तेंचे कनेक्शनाचे पायप. ओके, तर हो आसलो आमचो बाब पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 3चो रामदास कोर्नाटकर. थँक्यू बाब, आनी तूं अशेंच कामां करची ही म्हाजी खूब तुजे कडेन अपेक्षा आसा, आनी लोकां कडल्यान तुवें कितें आसा तें समजयतेन करून घेतलो म्हणून हें म्हाका आसा तुज्या कडल्यान. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.